विसावा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दिशा चॅरिटेबल ट्रस्टान प्रदर्शन कम सेलाचें पणजेंत आयोजन केलां. दर वर्सा संस्था हो उपक्रम राबयता आनी हातूंत जे पयशे एकठांय जाता ते भुरग्यां खातीर दितात. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस. This is the program organized by Disha Charitable Trust. This, what we do is it's an annual event. We have this exhibition come sale where we collect money and we give stipend to the children. So they get their stipend, yearly stipend. And these we start working from June, where we get raw material and the goods are completed by the students. Everything in training is given by the special teachers who are into art and culture, who does all this artist work, painting, and you can see this, what you see, there are different teachers for different things who guide them and train them, and then it is given to them to do it. Once they are ready to do it, that is when we bring as an exhibition comes in. आज दिशा चॅरिटेबल ट्रस्टान तांच्या भुरग्यांनी जे वोकेशनल ट्रेनिंग तांकां केल्लें आसता तांणी हें एक्झिबिशन दवरलें. दीज आर स्पेशली टॅलंटेड चिल्ड्रन. आय थिंक होल गोवा शूड सपोर्ट देम. हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता तांणी पेंजीम जिमखानान येयात आनी जे आमचे स्पेशली टॅलंटेड चिल्ड्रन आसा आय वूड सजेस्ट यू मूव दिस सायड अँड शो देम. सी दीज आर द चिल्ड्रन हू हॅव स्पेशल टॅलंट इंटेलॅक्च्युअल आनी ते हांगा स्वता तांणी तांकां शिकोवन काम केलां. वेदर त्यो पणट्यो केल्या आसत किंवा मेणवातीचे कॅन्डल्स केल्या ऑर स्टिचींग करून क्विल्ट्स केल्या किंवा फायली केल्या, पेपर फायल्स, एनवलप्स, पेपर बॅग्स. सो आय ऑनेस्टली रिक्वेस्ट ऑल गोवन्स तुम्ही पेंजीम जिमखानान येयात आनी सपोर्ट दीस कॉज बिकॉज आय थिंक होल गोवा नीड्स टू सपोर्ट द कॉज ऑफ दीस स्पेशल चिल्ड्रन.